नमस्कार पोया प्रुडंट खबरो मायनिंग बंदी उपरांत गोयच्या तिजोरेत वर्साक 2000 कोटी येवपाचे जाले कमी। गोयच्या आर्थीक परिस्थितीचेर राज्यपालाक चिंता। मुख्यमंत्र्यान काडिल्ल्या फॉर्म्युल्याची पळयता वाट। मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाची फामील ताची बॉडी जीएमसींतल्यान व्हरपाक ना तयार। मरणाक जबाबदार आशिल्ल्यांक पयली करात अटक, फामिलेचो डिमांड। सुप्रीम कोर्टान कसलेय आदेश दिवच्या पयली कळसा भंडोराचे जॉइंट इन्स्पेक्शनाची दिवची मान्यताय। मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। अवमान याचिकेची सुनावणी फेब्रुवारीच्या पयल्या आठवड्यात। हायवेचेर 10 जाण सोंपले उपरांत बाबू आजगांवकार दीपक पावसकराचे पेडण्या कोलवाळे हायवेचे जॉइंट इन्स्पेक्शन। बाबूक लोकांनी उजरायलो। बाबू म्हणटा सरकारा कडेन पैसे नात। आणि ओलू जावपी नॅशनल गेम्साचे तयारीचे नवे पर्व सुरू। केंद्रीय खेळा मंत्री किरण रिजिजून केले 5 इंडोर स्टेडियमांचे उक्तावण। देशव्यापी फिट इंडिया सायक्लोथॉनाचे पणजेत जाले लॉन्च। मायनिंग बंदी उपरांत गोयच्या तिजोरेत 2000 कोटी येवपाचे कमी जाले। गोंयांत हाय एंड ट्युरिस्ट येवपाचे कमी जाले। मायनिंग जाग्यार पडटा जाल्यार गोयची अर्थीक स्थिती जाग्यार पडटली म्हण राज्यपाल सत्यपाल मलीक उलयला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कितें तरी फॉर्म्युला काढला। राज्यपाल स्वता गृहमंत्र्या कडेन उलयला म्हण राज्यपाल सांगता। तो 45व्या जॉइंट आंतरराष्ट्रीय परिषदेक उलयतालो। तो हमारे समाज में बड़े लोगों के मुंह से मना निकलती है, वो करते नहीं है, कोई चैरिटी नहीं करते हैं। 300 करोड़ की शादी करेंगे ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड होगी तो 1000 करोड़ की सगाई है, लेकिन एक पैसा चैरिटी में नहीं देंगे। तो ये दृष्टि है, जिन समाजों में दृष्टि होगी वो सरवाइव करेंगे। जो समाज संग्रहवादी होंगे, लालची होंगे और किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे, वो समाज सरवाइव नहीं करेंगे। सबसे पहली समस्या जो थी यहाँ वो उसकी थी मादेई वाली। मैं उसमें प्रधानमंत्री जी के पास गया, उन्होंने अगले दिन एक्शन कराया। अभी जो सबसे बड़ी परेशानी है जिसमें आप भी मदद कर सकती हैं शाइना जी, लगभग 1.5 लाख परिवार बिना काम के बैठे हैं जो माइनिंग के काम से जुड़े हुए। माइनिंग बंद होने से हमारा बहुत नुकसान हो गया। 2000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था। आप समझिए कि 2000 करोड़ रुपया हर साल किटी में आएगा तो गोवा कितना ऊंचा जाएगा। वो बंद हो गया है, लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार यानी यहाँ की जो सरकार है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये लोग कुछ फार्मूला निकाल के लाए हैं। और मैं पिछले हफ्ते गृह मंत्री जी से मिला था और उनसे मैंने कहा है कि इन लोगों को बुला के जिस मुताबिक ये हल चाहते हो इसको हल करा दीजिए। गोवा बहुत दूर तक जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि अकेले टूरिज्म से काम चलता नहीं, वो घटता रहता है, बढ़ता रहता है। अब हाई एंड टूरिज्म कम हो गया है, उस पर मैं डिबेट नहीं करूंगा लंबी, उसको भी बढ़ाना है। लेकिन अगर माइनिंग हमने हल कर लिया, माइनिंग का मसला, तो गोवा की बहुत तरक्की होगी। श्रीमंत लोक गोंयांत चॅरिटी करपाक सोदिनात। चॅरिटी केली जाल्यार मायनिंग ग्रस्त लोकांक खंय फायदो जातलो आशिल्लो। मुझे किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में मत डालिए। आई एम फॉर गोवन पीपल। गोवा की सरकार जो कर रही है फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। वो मेरी मदद मांगेंगे, उसमें मैं पूरी मदद करूँगा। ये मेरे एम्बिट से बाहर का मेरा काम नहीं है, लेकिन सरकार जब समझेगी या मैं भी समझूंगा भाई गोवा के लोगों को जरूरत, उसमें मैं काम आऊँगा। सर, ऑफ लेक और माइनिंग इशू आपने सेंट्रल मिनिस्टर से बात की है? माइनिंग के बारे में मैं श्योर हूँ। जिस तरह से चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं और जो दृष्टि दिल्ली के नेताओं की है जिनसे मेरी बात हुई, ये रिजॉल्व हो जाएगा। आपने पता होम मिनिस्टर से बात की? उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि इनको बुलाइए, इन लोगों के पास फॉर्मूला है, इसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए, इसको सॉर्ट आउट करिए। गवर्नमेंट में से स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर्स को आपने कहा है? पहले तो गवर्नमेंट जाएगी। गवर्नमेंट का सब स्टेक होल्डर्स से टच है। स्टेक होल्डर्स मुझे भी मिले थे, उनकी एसोसिएशन वगैरह जो है सब एक हैं। इस पे
दूसरी पार्टियों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई पॉलिटिक्स मत करिए, ना मादई पे करिए ना माइनिंग पे करिए, इसमें एक होके गोवंश की तरह खड़े रहिए, दोनों चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी। तो मादई के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात की जारी मैं तो एक वक्त गया था, जो लेटर वाला मामला था वो एक दिन में सॉर्ट आउट हो गया था, इसके बाद मैंने अपने को अलग कर लिया, सरकार कर रही है, कामयाब होंगे, ठीक हो जाएगा। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाची फामील ताजी बॉडी जीएमसींतल्यान व्हरपाक तयार ना। पयलीं मरणाक जबाबदार आशिल्ले तांकां अटक करचे म्हण तांची मागणी। प्रकाश नायकाक दुबावीत स्थितीत काल मरण आयलें। ताजी फामील आत्महत्या मानपाक तयार ना, तांकां खुनाचोच दुबाव। पुलीस चौकशेचेरूय तांचो विश्वास ना। केस क्रायम ब्रांचीक दिवची म्हण तांची मागणी। पुलीस म्हणटात फामिली अधिकृत कागाळच करिना। पयलीं वयर मोबायल आसलो तेजे छातयेर आनी मागीर बेडशीट आनी तेजे पोंदा गन आसले आनी हात असो पोटाचेर आसलो आनी एक हात असो सायडीक आसलो तेजो। हांवें बॉम्ब मारली रे बाबा म्हाज्या, म्हाका एकूच जस्टीस जाय आमकां, कितें जे कोण पळय तेणी मॅसेजीर तेणी नांव घातलेलें हो विल्सन गोदिनो एंड ताहीर म्हणून, तांकां सारकें तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें आनी आमकां जस्टीस जाय आनी मॅटर सगळी व्हरोन क्रायम ब्रांचाक सोंपोवपाची तुमी व्हरोन। आमकां फक्त इतलेंच जाय, आमचो भावाक तेंच्यांनी मारला असो सारको धमकेन, तो केन्ना तशें करपी न्हू भाव म्हाजो सारको, इतलो डॅरिंग मनीस आनी एरेस्ट केल्या शिवाय आमी ती बॉडी सुद्दां हाडपाची ना भावाची म्हाज्या। की धमकी दिल्ली काय कितें ही म्हाकाय खबर ना, पूण हॅरेसमेंट करताले हें 100% शुअर। मुवीन गोदिनोन हांगा सायडीक एक प्रॉपर्टी घेतल्या तेज्या भावान, विल्सन गोदिनोन हांगासर आसा। ते प्रॉपर्टी मॅटराक लागून दे वॉज तेजे कडल्यान 45 लॅक्साचो डिमांड करताले आनी कंटिन्युअसली ताका हें येताले कॉल आनी ही वॉज इन टेन्स। कित्याक लागून पयशे मागताले, कित्याक कितें हें कोणाकूच खबर ना। एक ताका खंयचो तरी सोंपोवपाचो। एटॅकूय जाल्लो एका 2 फावटी तेच्या पयलीं, 2-3 फावटी तेन्ना हें जालें जाल्ले। तशेंच ताका मागीर ताणें प्रोटेक्शनाक लागून घेवन आतां हेंय म्हाका दिसता भावान म्हजें सुसायड करूं ना, हे भावाक म्हज्या मारला। आतां कालूच हांवें सांगलें ताका बाबा मॅसेजीर तांचीं नांवां आयल्यां, तांकां तुमी कितें करता। तेंच्यांनी हाडलो पुलीस स्टेशनान खंय राहुल तेंडुलकर आनी एडवर्डाक, ही वॉज अ वेल विशर्स फॉर माय ब्रदर, तांकां हाडला। जेंचें कोणाचें नांव मॅसेजीर येयलें तांकां हाडूंकूच ना ताणें। Statements दितले, but on what basis they are giving statements? Are they speaking really on the facts, or they are speaking on what the politicians are telling them? CMan इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय न्हू ह्या हितून सारकी। CM should buckle up. मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला। पुलीस सांगता ते प्रमाण 2 दोतोराच्या पॅनलान पोस्टमॉर्टम केला। रिव्हॉल्वराची गुळी लागिल्ल्यान मरण। दुबावितांची चौकशी करपाक जाय, फामिलीची कंप्लेनी शिवाय पुलीस तांची चौकशी करपाक शकनात। प्रकाशाच्या फामिली कडच्यान कंप्लेन ना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता ते प्रमाण ह्या केशीची खोलायेन चौकशी जातली। मेर्शेचो पंच सुसायड करपाक लायला पळय, काल म्हाका न्यूज कळ्ळ्या उपरांत ऑलरेडी हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला आमचे पुलीस डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांचीच्या वतीन तेजी इन्व्हेस्टिगेशन केली वता। ओके, ऑलरेडी बाकीचे सगळे तेजी थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन केली वयतली। तेजो एक सोमार पर्यंत म्हाका दिसता थॉरोली इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत रिपोर्ट येता। फॅमिली असं म्हटलं की दे वॉन्ट ती बॉडी घेवची ना अंटील सस्पेक्ट कितें हें केल्या पळय तांकां अरेस्ट करचें पडलें। वॉटेवर कोण सस्पेक्ट आहा कितें आहा पळोवचें पडटलें, तें पळयल्या उपरांत वॉटेवर तेजी इन्क्वायरी जातली ऑफकोर्स। शुक्रारा प्रकाश नायकाक दुबावीत स्थितीन मरण आयलें। ताचो गुळी लागून जीव गेलो। आत्महत्या म्हूण आदी बोवाळ, आत्महत्या काय खून पुलीस सोद घेतात। व्हॉट्सॲप मॅसेजीन ताणें 2 हाय प्रोफायल व्यक्तींचेर आरोप केला। ताचे ब्लॅकमेल, फसवणुकीक विटून आत्महत्या करता म्हूण मॅसेज। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। सुप्रीम कोर्टान कसले आदेश दिवचे पयलीं गोंय सरकार आनी कर्नाटका सरकारा बरोबर कळसा बंडुराचे जॉयंट इन्स्पेक्शनाक मान्यताय दिवची म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रुडंटाक सांगले। गोंय सरकारान म्हादय केशींत घाल्ल्या अवमान याचिकेची सुनावणी फेब्रुवारीच्या पयल्या आठवड्यांत येवपाक शकता म्हण पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र केरकारान प्रुडंटाक माहिती दिली। आता ऑलरेडी आमच्या पयर WRD मिनिस्टरांनी सांगला, म्हणजे वी आर आस्किंग द इन सुप्रीम कोर्ट अगेन
म्हणजे unless and you do the joint inspection for the same project and then you give the directions, whatever the direction. Unless and until without doing the joint inspection, don't give further directions for the anyone. म्हणजे आमची डिमांड आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडे आसा आणि सुप्रीम कोर्टाने त्या पद्धतीचे आम्ही पिटिशन जे आता त्याच पद्धतीने फाईल करतले. कणकुंबी कळसा नाल्याचे उदक मलप्रभेच्या पात्रांत बेकायदेशीरपणान व्हेला म्हूण सरकारान कर्नाटका आड याचिका घाल्या. ताका लागून म्हादयचे उदकाचो फ्लो खंय कमी जाला. 12 जाणांचो जो वजर आसा त्या वजराक दर वर्सा ह्या दिसांनी बरें उदक आसतालें, पूण अंदूच्यान ते उदक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणान कमी जाल्लें आसा. आनी हे कमी जावपाचें मुख्य कारण जे आसा ते कळसा नालो जो आसा जो गोंयच्या दिशेन येतालो तेचे उदक जे आसा ते व्हांवन कर्नाटकान मलप्रभेन भुयारी कालव्याच्या माध्यमांतल्यान व्हरपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. ते प्रयत्न जे आसा ते आमी गोवा सरकारच्या लक्षान हाडून दिले आणि गोवा सरकारच्या जल स्रोत खात्यान ह्या संदर्भान पाहणी करून मागीर ह्या संदर्भात जे एप्लिकेशन आसा ते एप्लिकेशन सादर केल्ले आसा. हेच्या पयलीं गोवा सरकारान अवमान याचिका डिसओबिडियंट पिटिशन जे आसा ते फायल केल्ले आसा. कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या 3 राज्यांनी स्पेशल लीव पिटिशन फायल केल्ली आसा. ही सगळी जी पिटिशन आसा आणि हे जे इंटरलोकेटरी एप्लिकेशन आसा ते बहुधा सुनावणी खातीर फेब्रुवारीच्या पयल्या आठवड्यान येवपाची शक्यता आसा. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. सीएए आणि एनआरसी आडचो लढो हो हिंदू आड वा देशा आड न्हय तर आरएसएसा आड म्हण अल्पसंख्याकांनी फोंड्या जाहीर सभेत विधान केले. सीएए आणि एनआरसी आड सगळ्यांनीच एकठांय येवचे. हो फक्त मुस्लिमांचो प्रश्न न्हय तर सगळ्यांचोच. फुडाराक हो प्रश्न म्हारग थारूं येता म्हण फोंडेचो आमदार रवी नायकान शिटकावणी दिली. अल्पसंख्याकांनी फोंड्या रॅली काढली. कशी करतले म्हणजे हे सगळे लोक ह्या भारतीय आणि गोंयचे लोकां सुद्दां हेजे इफेक्ट जातले. कोण मुणकार आसा कूळ आसा हे सगळे तांकां मेळपाना आणि जेंकां तेजे कांयच ना नवे सिटीजन करतले आणि तुमचे प्रॉपर्टी जे आसा सगळ्यो तुमच्यो त्यो प्रॉपर्टी सुद्दां सरकारा जमा जातल्यो. हे लक्षात धरात. हे एकट्याय मुसलमानांक न्हू हे सगळे भारतीय लोकांक हे त्रास जातले. आमकां गोंयकारांक त्रास जातले सगळे तरेचे. घर घर जाकर ये बताइए इस देश का दुश्मन, संविधान का दुश्मन, मुल्क का दुश्मन, यहाँ के गंगा जमनी तहजीब का दुश्मन, यहाँ के नागरिकों का दुश्मन हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, दलित आदिवासी नहीं है, SC ST OBC नहीं है. इस मुल्क का दुश्मन एक है और वो RSS है और वो संघ परिवार है. मॉनिटायझेशन पुरो जालें ना. आमकां 1% ब्लॅक मनी होल्डरांक धरपाक तुवें देशाच्या 99% लोकांक लायनीन रावले मरे. कितले मेळ्ळे तुका ब्लॅक मनी. आता 0.5% इल्लीगल इमिग्रंटांक तुम्ही पकडपाक 99.5%ांक तुम्ही सांगता तुमची नागरिकता सिद्ध करात म्हणून. जर आमी एलाव केले फुडें वचपाक दिले जाल्यार आमचो देश बरबाद जावन वतलो. गोय मारता गोंयकाराक उलो हे प्रुडंटान अस्मिताय दिसा रिलीज केल्लें गीत व्हायरल जालां. टीव्हीचेरच न्हय तर सोशल मिडियाचेरय हजारांनी लोकांनी ह्या पदाची तोखणाय केल्या. आदोगाद यतीश नायकान रचिल्लें गीत आनी भूंय माझी फेम रोहित गवंडीचे ह्या गिताक आवाज आनी संगीत. आमचे राज्य आमचो फुडार, भवितव्य आमचे आसा मुखार. अस्मिताय दिसा प्रुडंटान रिलीज केल्ले गोंय मारता गोंयकारांक उलो हे गीत लाखांनी गोंयकारांच्या ओठार घोळपाक लागला. टीव्हीचेर 3 लाखां परस चड लोकांनी हे गीत पळयलां. ह्या पदाचे गीतकार यतीश नायकान आपल्यो भावना उक्तायल्यो. गोंय मारता गोंयकाराक उलो हें एक्चुली पोयम हांवें म्हाका दिसता 14 ऑगस्ट 2016 पब्लीश जाल्ली भांगरभूंय पेपराचेर. आनी ती पब्लीश जातकूच ती केन्ना हांवें चिंतून नाशिल्ली की अशें ताचें पद घडोवप जातलें म्हणून. पूण मागीर पब्लीश जातकच एक दीस ती म्हज्या हातांत परती पडली वेन आय गॉट इट अगेन इन द कंपनी ऑफ रोहित गवंडी हू इज अ व्हेरी टॅलंटेड सिंगर आनी म्युजीक कंपोजर. अशें लक्षांत आयलें की हाजेर एक पद कित्याक करचें न्ही. आनी रोहित वॉज ऑल्सो एक्स्ट्रीमली कितें म्हणटा तें कीन इन डुईंग इट. एंड रोहित इज अ व्हेरी टॅलंटेड बॉय. ही इज व्हेरी व्हेरी डेडिकेटेड टू हीज वर्क एंड व्हेरी क्रिएटीव. सो ताणें सांगलें की हाजेर बरी चाल बसोवन एक बरें कॅचीशें पद करूंक येता.
आनी गोंया खातीर एक असो गोंयकारां खातीर एक एंथम अशें करपाचे प्रयत्न आमी करया. पूण अशे तरेन लोकांनी एक्सेप्ट केलां दॅट इट अपियर्स दॅट इट हॅज हिट द कॉर्ड एंड इट हॅज गॉट वायड एक्सेप्टन्स फ्रॉम द पीपल. एकदम बरें दिसता की गोंयाक डिपिक्ट करपी आनी गोंयकारपणाक डिपिक्ट करपी एक पद लोकांनी आपणायलां म्हणून. फकत टीव्हीचेरच न्हय तर सोशल मिडियाचेरय हे पद व्हायरल जाला. 2 दिसां भितर 10,000 वयर लोकांनी हें गीत पळयलां. युट्यूबाचेर हो आंकडो 5,000 कडेन पावला. गायक संगीतकार रोहित गवंडीन हें पद सोबयलां. फुडले कांय दीस गोंयभर रावपी गोंयकारांच्या मनांत हें गीत घर करतलें अशें सुरवातीक मेळिल्ले प्रतिसादा वयल्यान दिसता. अस्मिताय दिसा रिलीज जाल्लें आमचें सॉंग गोंय मारता गोंयकाराक उलो हेका तुमी प्रचंड मोग दिल्या बद्दल हांव तुमचो खूब आभारी आसा. तुमच्या फुडें गाणें पावपाच्या फाटल्यान खूब जाणांचो हात आसा. स्पेशली ह्या गाण्याचे लेखक ॲडव्होकेट बाब यतीश नायक ज्यांच्या लिखाणा खातीर आयज हें गाणें सगळ्या गोंयकारांच्या मनाक भरलां. मी हें गाणें लायक केलें, शेअर केलें, इतले सुंदर कमेंट दिले आनी व्हायरल केले. हीच म्हज्या खातीर सगळ्यांत व्हडली वेळ. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार प्रेक्षक हेच कलाकाराक घडयता. तुमचो होच मोग म्हज्या सारक्या कलाकारांक खूब प्रोत्साहन दिता. ब्युरो रिपोर्ट स्टुडंट. गोंय मारता गोंयकारांक उलो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. गोळावले सत्तरींतल्या म्हादय अभयारण्य वाठारांत रावपी लोकांचो तांच्या जिणेचो तांची जीण सांबाळूंक कितें करूं येता ताचेर सरकारान सोशल सायंटिस्ट धाडून अभ्यास करचो म्हण आम आदमी पार्टीचो फुडारी एल्विस गोम्स उलयलो. गोळावले पावणे फॅमिलीच्या वासपुशेक गेल्ले कडेन तो प्रुडंटा कडेन उलयलो. शाळेंत व्हरपा हाडपाची दूध व्हरपाची वेवस्था करता म्हण जिल्लोधिकाऱ्यान मदत दिवंक आयिल्लो तेन्ना खंय उतर दिल्लें, मात उपरांत कांयच ना. आणि हे प्रॉब्लेम कितें जाता, द गव्हर्मेंट ऑफ द डे इज अनेबल टू अंडरस्टँड दीस ऑर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टँडिंग दीस. ताका लागून हो प्रॉब्लेम जाला. इट्स बेसिकली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिमल आनी मॅन. दो आय वूड नॉट कॉल इट अ कॉन्फ्लिक्ट बट इट हॅज टू बी अंडरस्टूड इन दॅट सेन्स. आनी एक फॅक्ट फायंडींग म्हळ्यार सोशल सायंटिस्ट बी हांगा धाडून एक्झॅक्टली वो स्टडी करपाक जाय पॅटर्न ऑफ देअर एक्झिस्टन्स अँड हाव दे कॅन देअर इंट्रस्ट कॅन बी सेफगार्डेड, देअर लायफ कॅन बी सेफगार्डेड, देअर एनिमल्स कॅन बी सेफगार्डेड. आनी कितें तांकां पळय जाय ते कश्यो सवलती दिवपाच्यो. दे आर फेसींग ट्रेमेंडस डिफिकल्टीज हियर. दे आर फेसींग डिफिकल्टी इवन टू गीव द प्रोड्यूस. तांचे पळय दूद काडटा पळय ते दुधाचेर तेंचे जो धंदो आसा ते दिवपाक सुद्दां खंय तांकां 4 किलोमिटर चलचें पडटा. 4 किलोमिटर परतें येवचें पडटा. ती भुरगीं शिकता म्हणटा ते शिकूंकूय पावना बिकॉज देर इज एब्सोल्युटली नो ट्रान्सपोर्टेशन टू टेक देम टू द नियरस्ट स्कूल. दे हॅव टू डिपेंड ऑन देमसेल्स. सो इन दीस सिट्युएशन एक बरो रिस्पॉन्सीव जर गव्हर्मेंट आसत दीस कॅन बी द सोल्युशन कॅन बी अरायव्ड एट आनी सगळें बरे भशेन जाग्यार घालूंक शकता. पण आमच्या दुर्दैवान हें सरकाराक पडोंक ना, कोणाकूच पडोंक ना. आनी तेंचे आतां हो इन्सिडंट जालो तो तेचे फाटल्यान आमी चड उलोवंक शकना बिकॉज इट इज सबज्युडिस मॅटर. लेट इट बी डिसायडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बट इट कॉल्स फॉर अ ह्युमॅनिटेरियन अप्रोच. आनी इतल्यो कंप्लेनी दिवन जेन्ना कांयच सरकार करिना, प्रोटेक्शन जावं कितें तरी मेजर्स घेवंक जाय आसले ते पयलीं घेवंक जाय आसले ते घेना. कित्याक हे फक्त खंयच्या पक्षाचो आमदार खंय फोडून हाडपाचे हेतूनच गुंग आसा आनी त्या खातीर सगळें पाड पाडलां गोंयचें. पेडण्यां कोलवाळ हायवेर एक्सिडेंटांत 10 जाण सोंपले उपरांत थळावो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार, PWD मंत्री दीपक पावसकार इन्स्पेक्शनाक पावले. लोकांक पयलीं फ्लायओव्हर जाय आनी मागीर हायवे. बाबू म्हणटा सरकारा कडेन खंय सध्या पयशेच नात. भाऊन हालींच फ्लायओव्हर बांदता म्हण खंय आश्वासन दिल्लें. बाबू म्हणटा भाऊक धरून काम करून घेयात. बाबूक लोकांनी उजरायलो. रोड जाऊन दी आणि मागीर फ्लायओव्हर ब्रिजचो आमी प्रपोजल ते सर खासदाराचे विचारचे टेक्निकल मनीस कोण आहा त्याच्याकडे कितले जाण गेले ते 1 मिनिट भाऊन चालाल भाऊच्या फाटल्यान लागा त्याच्या फाटल्यान लागा ते करून घ्या. तो भुयारी मार्ग आमकां करून दे कित्याक आयज जी घटना घडली बरोबर ना. डेप्युटी कलेक्टरान हे रोडाचे पयशे दिना तांकां आपयल्या आनी तांकां सांगलें हांगा लायट घाल आनी बोर्ड लाय दोनूय सायडी म्हणजे लोकांक स्पीड लेवल करपाक नाजाल्यार काम स्टार्ट करूं नाका म्हणून सांगलें ताका. आमी जेन्ना कंप्लेन केल्ली पळय लँड
ताणें दिलें की आपूण ऑलरेडी बोर्ड घाल्या म्हणून विच इज रॉंग न्हू प्रॉपर करा म्हणून कितें करता ते रिफ्लेक्टर लायला म्हणटा थंय बट ती क्वॉलिटी लोवेस्ट आहा कित्याक काल रिफ्लेक्टर दिसा सुद्दां ना डेप्युटी सीएम आनी आमचे PWDचे जे इंजिनियर आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर एमबीराव आमी इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना जे जे लोकांच्यो मागणी आसा म्हणजे जे क्रॉसींग आसा ते सिग्नल घालपाक जाय ते सिग्नल आमी स्टेट गव्हर्मेंट फंडांतल्यान घालतले आनी हे जे 2 फ्लायओव्हर मागल्या ते आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी कडेन आमी धाडटा आनी बेगींतल्या बेगीन सँक्शन करून हाडटा आनी जे जे एक्सिडेंट जाता हांगसर तेजे आमी सांगलां डायरेक्शन दिलां ते सायन बोर्ड बी घालून प्रिकॉशन घे आनी जे लोकांनी हांवें प्रपोज केल्या रोड थोडे गांवां भितर म्हणजे इंटरनल भितर वचपाक ते आमी बेगींतल्या बेगीन करून दिवपाचो आमच्या इंजिनियरान डायरेक्शन दिलां. हायवे हो आमकां जावच हायवे नासतना रुंदीकरण जायनासतना म्हाका दिसता आनी एक्सिडंट वाडीत रावतली पण हायवे जाताना जो लोकांक काही गांवांनी जो त्रास जाला तो त्रास भायर काडपाक जाय काही हेजे अशे कामां जाल्या की थंय एक्सिडंटान चड जाता गव्हर्मेंटा कडेन सद्या तर पयसो ना कळ्ळें तुका चूक करून प्रपोजल दवरल्यार तितले बेगीनूय जावपा ना तशें उरतलें सगळें म्हणून हें जे ताणें कितें सोल्युशन दिलां तो आमी फुडें व्हरतलेच ते सगळे सोल्युशनाचेर सिच्युएशन पळोवन फ्लायओव्हर ब्रिज हो जावच हें जाल्या उपरांत आमी परत गव्हर्मेंटा कडेन आमचो प्रपोजल आज पासून धाडलोच आसा फ्लायओव्हर ब्रिजाक फुडें तो प्रपोजल आमी फुडें व्हरपाक आनी हें फ्लायओव्हर ब्रिज जावपा खातीर आमचो जाता तितलो आमचो प्रेशर आसतलो आनी तो करून घेतल्या शिवाय आमी पेडणेकार उगी रावचे ना. तिसरे बर्ड फेस्टिवल वाळपयत चालू आसा. शुक्रारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताचें उक्तावण केलें. गोंयांत 450 वयर पक्षी आसात म्हण कळटा. कांय पक्षी भायल्या राज्यांतल्यान यो वच करतात. भारत आनी विदेशांतल्यान 100 वयर डेलिगेट्सांनी ह्या महोत्सवांत वांटो घेतला. Goa Forest Department is celebrating the 3rd Bird Festival of Goa at Valpoi and Surla in Sattiri Taluka. So inauguration function was held today on 17th of January and Honorable CM Dr. Pramod Sawant was our chief guest. This festival actually aims at enhancing the knowledge and awareness on the wildlife in general and birds in particular. Because Goa is also known as paradise of birds and more than 450 species of birds which is available in Goa. So we want to promote this natural heritage of Goa as well because generally Goa is seen as a state where tourism is flourishing in the coastal area, but we want to showcase that yes, the natural treasure is there inside the hinterland part of the state also. So with that mandate we have invited participants from all over country and world and we have got very good response this time and almost 100 and more than that delegates have registered with us and who have come for this 3-day festival. We are having very good bird diversity in Goa. Bird festival we are celebrating. The first one was held in Gondla Wildlife Sanctuary, second one was in Kotigau, and third we are celebrating at Valpoi. So as you know, the main aim of this bird festival is to promote and create awareness among the young students and public regarding the importance of bird and its diversity and their habitat. ऑक्टोबर नोव्हेंबर मजगती जावपी नॅशनल गेम्साचे तयारीचे शेनवारा नवे पर्व सुरू जाले. केंद्रीय खेळा मंत्री किरण रिजिजू आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान नावेलीच्या इंडोर स्टेडियमांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांतले 5 इंडोर स्टेडियमाचे डिजिटल प्रक्रियेंतल्यान उक्तावण केले. स्टेडियमा भितर कांपालाची वास्तू, सावळवाडा पेडण्याचो इंडोर स्टेडियम, फोंड्या इंडोर स्टेडियम आणि फातोड्डेचो मल्टीपर्पज स्टेडियमाचे उक्तावण जाले. नावेलेच्या इंडोर स्टेडियमाक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचें नांव दिलां. ते पयलीं रिजिजून देशव्यापी फिट इंडिया सायक्लोथॉनाक पणजेंत सुरवात केली. Can we be proud to win 1 medal in Olympics or 2 medals in Olympics? We cannot accept this situation. India as a nation, which is now known as the youngest nation in the world, youngest young force in the world, 1/5 of the global youth population is Indian. And we cannot be satisfied with 1 or 2 medals. That is why we have prepared a roadmap. Tokyo 2020, we are ready, but we have limitation. As I said, I cannot work out a mechanism to produce champion in 1 year.
but we have existing talents which we will go in a best prepared manner. We have set a target internally. We will do good this time. करता आणि जवळपास ज्यो नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आसा त्या नॅशनल गेमींक पुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ द गेम्स 750 crores of rupees we are spending. More than 500 crores of rupees we had spent for the infrastructure. आणि 250 कोटी ऑर्गनायझेशनाक आमी अजूनही मोडपाचे आसा. वन ऑफ द बेस्ट नॅशनल गेम्स हे फावटी गोंयांत ऑर्गनायज जातले आणि पयले फावटी म्हणजे मेडल्स मेळटले काय ना मेळटले मागीरची गजाल आसा, बट तरी सुद्धा पार्टिसिपेट जावप आणि आमच्या भुरग्यांनी ह्या इव्हेंटात भाग घेवप ही आमच्या खातीर खूब व्हड गजाल आसा. आणि ती भाग घेवपाक आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता भाग घेवपाक लावचे आणि नक्कीच तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात ह्या सगळ्या गेमींनी भाग घेवपाक जाय. Fit India being launched right here, right now. 6 at a time, cyclists will go through. Fit India movement is a people's movement. Ministry of Youth Affairs and Sports, we will provide certificate like any school which is fit will be given Fit India flag. Any school which has done better, 3-star, 5-star, like that. We are integrating everything, every institute in India, every individual with Fit India. आय लिगात तिसरे सुवातेर आशिल्ले चर्चिल ब्रदर्स आड 8वे आशिल्ले ट्राव आयतारा फातोड्ड्या स्टेडियमार एकामेका सामकार येतले. चर्चिलाचे सध्या 5 गेमींनी 10 पॉइंट आसात. ही मॅच जिखल्यार दुसरे सुवातेर पावतले, जाल्यार ट्रावचे 7 गेमींनी 8 पॉइंट आसा. ही मॅच जिखल्यार 11 पॉइंटा सयत ते चर्चिलाक चौथे सुवातेर धुकलून तिसरे सुवातेर पावतले. We want to win all the games. For me, most important, it's not Gokolam game. It's tomorrow game because it's the next game. For us, we work day by day, thinking in the next game. We're not thinking about the game after 2 weeks. No, if it's the next, okay. But we cannot thinking in Gokolam game, having a game tomorrow. Tomorrow it's the 3 points here. We must fight for them. We know that opponent team gonna try to get the 3 points, and opponent team in this moment confidence very high. They are only this team not lose, not low, just win the 2 games last. Nobody team in Indian League make this, and also they draw the 2 other games. So it's the team that draw, win, and for sure the players, the coach, the staff want to win. So if we want to win and if we want to beat this team, we must want to win more than them, especially without ball, because I think this is going to be the secret for tomorrow. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.